देवा करगा नव्यान आमी सांगता मेळ्ळ्या ह्या सांजेच्या वेळार ह्या रुजारेच्या म्हयन्यान बेसांवाच्या म्हयन्यान मोरये मायेचें देवास्पण चलता बेसांवां पावसा बरी पडटात मोगळ भावन आनी बिण्णो जायते धार्मीक करण्यो आमी करता फेस्तां आमी करता मोरये मायेचें देवास्पण आमच्या घरांत सुखाना तीच आमी सदांच करता पूण मोगळ भावन आनी बिण्णो कित्याक मोरये मायेक आमी कसलो मान दिवंक जाय मोरये माये वरवीं आमी कितें शिका जाय मोरये मायेच्या त्या आदारान आमच्या देवा लागीं आमी कशे येजय हें आमी शिकया ह्या मागण्या वेळार सांगात मेळोवन मोरयेचो आदार मागून सुरू करया Krista maie, tu amci mai sărgi, ulo matau maie, ami tuji burgi, morie Krista maie, tu amci mai sărgi, ulo matau maie, ami tuji burgi. Tu amci mai, tu am casai, tu je sărcin e ta. Tu amci mai, tu am casai, tu je sărcin e ta. Vigna anwaran suka dukan, mai tuzo adar magta. Vigna anwaran suka dukan, mai tuzo adar magta. Morie Krista maie, tu amci mai sărgi, ulo matau maie, ami tuji burgi. Morie Krista maie, tu amci mai sărgi, ulo matau maie, ami tuji burgi. बापादारूक देवाची वाट आमी सांडली आसता देव सराक आमी वेंग मारून आमच्या जिवितांत नास जाल्लो आसता मोरये उदेशी पुताक धाडले देवान आमचे पाताक नाटाक करून हेंची नांवां आमच्या मनान घेवन सांगाता गावया पापा दादले तुका सांडले वेंग मारली दुस्माना. पापा दादले तुका सांडले वेंग मारली दुस्माना. पूण एकल्याच पुताक तुमच्याक पातोक दिलो या मनशा कुळा. पूण एकल्याच पुताक तुमच्याक पातोक दिलो या मनशा कुळा. मोरये Krista maie, tu amci mai sărgi, ulo matau maie,
मोरये माये ससाय तुजी तूं आमकां दी तुज्या पुताचो व्हरतो त्याग नियाडून पवित्रपणाच्या वाटेन आमी चलूं आनी एक दीस सर्गी येवन आमी पावूं ससाय तुजी दी तूं आमकां आमची पातकां रोडो ससाय तुजी दी तूं आमकां आमची पातकां रोडो नितळ आमी जावं कुरपेन रावो एक दीस सर्गी येवन पावो नितळ आमी जावं कुरपेन रावो एक दीस सर्गी येवन पावो मोरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी उलो माताव माये आमी तुजी भुरगी आमी तुजी भुरगी San Lucan बरयल्ल्या शुभवर्तमानांतले उतरां अवसर 1 ओळी 26-33 पर्यंत 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतले एके अंकवारी सरशी पाठयलो एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें ते अंकवारीचें नांव मोरी देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो नमान देवाच्या कुरपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली तोवळ देवदूतान तिका म्हळें भियेनाका मोरये देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या पळय तूं गर्भेस्त जावन एका पुताक प्रसूत जातली ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नत असो पूत म्हूण ताका आपयतले ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना देवाचें उतर हें मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो ऑक्टोबराची 7 तारीख आज आनी आमी रोजार मायेचें फेस्त आचरण करता जर आमी चरित्र पळोवंक गेल्या तर कित्याक आयच्या दिसा हें फेस्त रोजार मायेचें आचरण करता 1571 ऑक्टोबराच्या 7 तारखेर युरोपांत एक व्हड झूज कॅथोलीक जिखतात लेपांतो म्हणले कडेन हें झूज उदका वयर चलतालें आनी शेकी कॅथोलीक पंगडाक जैत मेळटा आनी ह्या जैताक कितें कारण कित्याक म्हळ्यार हें झूज तांणी न्हयच केवल तालवारींनी भाल्यांनी बगार कोंता मुखांत्र तें झुजलेलें जावन आसा तारवार आसलेल्या हरियेकल्यांनी झुजाक तयार जावन हातीक कोंत घेतिल्लें आनी कोंताचो तेर्स तांणी मुळ्ळलो आनी हाका लागून हें जैत
रोजार मायेच्या मजतीन कोंताच्या मागण्या मुखांत्र लाभलेले म्हणून हर एकल्यांनी ते ओपून घेतले आनी ह्या खातीर तवळसो पापा पियूस पांचवो हें फेस्त ऑक्टोबराच्या 7 तारखेर कातोलीक पवित्र सभेंत नमयारता आनी त्या दिसतावन अजून पर्यंत ऑक्टोबराच्या 7 तारखेर आमी हें फेस्त आचरण करता मात्र न्ही सगळो हो म्हयनो रोजार मायेक समर्पण दिल्लो आसा त्या देखून आमचे मदें सबार कडेन ह्या म्हयन्यांत कोंताचें भक्तीपण आसा तेर्साचें भक्तीपण आसा आनी घरांनी रोजार मायेक आमी हाडून दवरून मान करता तिका आमचो गौरव पटयता आनी तिची मजत आमच्या जिवितांत आमी मागता कोंताचें हें भक्तीपण तेर्साचें भक्तीपण पवित्र सभेंत कशें आयलें जर आमी हें पळोवन तर सुरविल्या काळार म्हणजे पयसभेच्या त्या आरंभार लगभग 12 शेकटे पर्यंत 12-13 शेकटे पर्यंत थंयसर आमी पळयता याजक रिलिजियस धार्मीक भाव आनी भयणी तांकां देवाचें उतर वाचूंक मेळटालें आमी दुसऱ्या वातिकन महासभा पर्यंत देवाचें उतर आमकां वाचूंक मेळनातलें आमच्या मायभासान तें मेळनातलें लात्या भाशेन आसलें पूण तो व्हडलो सगळो बायबल हर एकल्यांक मेळनातलो पूण रिलिजियस भावा भयणींक याजकांक किर्तनां कितें आसा 150 किर्तनां ती मेळटालीं आनी त्या देखून समर्पीत जिवितांतले ह्या भाव आनी भयण हर एक दीस ही 150 किर्तनां वाचतले आनी ह्या मुखांत्र मागणें स्तुती देवाक भेटयतले आनी तांचे ह्या मागणेचें जिवीत पळोवन लायकांक बगलें आमी अशेंच मागणें करूंक जाय कशें जेजून मागचें पळोवन शिसांनी विचारलें आमकांय मागणें करूंक शिकय तशेंच लायकांनी विचारता आसतना त्या दाळा हें कोंताचें भक्तीपण न्ही बगार तांकां म्हणचे खातीर नमान मुरये तें मागणें तें नमान मुरये तें मागणें थंयसर जारयेक आयलें नमान मुरये मागणें कित्याक म्हळ्यार थंय तांच्या पयल्या भागांतलीं तीं उतरां आमी जाणा जेन्ना गाब्रिएल भडवो मुरयेक इजबी हाडटा आसतना ताणें म्हणलेलीं तीं उतरां नमान कृपेन बरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी उपरांत मोरी एलिझाबेथीक भेट करूंक येता आसतना एलिझाबेथ म्हणटा सदैव तुज्या कुशव्यांतलें फळ आनी हे लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता आनी ही बायबलांतलीं उतरां ही पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आनी उपरांत ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांक जाप जावन जाप आमची मोरये तूं देवाची माय आनी आमचे खातीर विनंती कर सदांच आतां आनी मरणाच्या वेळी ही आमची जाप कित्याक मोरी आसा कुरपेन भरलेली देवान विंचलेली आनी सदैव ती आनी तिची मजत तिची विनंती सदांच जर आमी मागली तर ती आमच्या गरजांक पावता सदां काळ म्हणल्यार पातयेनेची ती जाप थंयसर आटापून हे नमान मुरये म्हणलें तें मागणें तें घडलेलें ताका देखून कशें 150 किर्तनां आसात तशेंच 150 नमान मुरये त्या किर्तना बदलाक लायक आनी म्हणचें म्हणून जालें आनी हाका सांगता आनी एक मागणें तें बायबलांतलेंच जेजूनच शिकयल्लें आमच्या बापा मागणें आनी तीं पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां ताका देखून केन्ना आमी आमच्या बापा मागणें आनी सांगतच नमान मुरये म्हणटा आसतना देवाचें उतरच आमी वाचता आमकां वाचूंक अवकाश ना तरी बुकांतलें पूण हें तोंडपाट करन म्हणयेत आनी अशें देवाचें उतर आमी सगळो दीस म्हणयेत वापरयेत असल्या एका चिंतनांनी भग्नांनी
नमान मुरये 150 नमान मुरये आनी सांगतस आमच्या बापा हें जारये कायलें. आनी उपरांत सरीसुमार 13व्या शेकट्यांत सान धोमनिकाक मोरयेच्या प्रेरणान एक कोंताची भक्तीपण कितें आमी आतां आचरण करता तें घडच्याक थंयसर एक प्रेरण लाभता. प्रत्येक जावन त्या शेकड्यांत दोमिनिकाच्या काळार आल्बेजेन्शन म्हणली एक हेरेजी आसली आनी ह्या हेरेजेंत सबार लोक तांचो कातोलीक भावार्थ क्रिस्त थंय भावार्थ सांच्या त्या अपायार आसलेल्या वेळार कोंताचे तेर्स सान धोमिनीक हाडटा आनी कितें 150 नमान मुरये ते आसात ते एका क्रमांत एका सिस्टमांत तो घालता. म्हणजे आमी आतां कितें तेर्स म्हणटा थंयसर 3 मिस्तेर आसात, संतोशाचे, दुखीचे आनी आनंदाचे मिस्तेर आनी हर एक मिस्तेर 10 नमान मुरयो आनी सुरवेक आमच्या बापा आनी उपरांत महिमा बापाक अशें एक मांडावळेन हे सगळे 150 नमान मुरये थंयसर घालता. आनी सांगतच हे मिस्तेर आमी थंयसर 10 नमान मुरयेचे 500 एक गोसू एक मिस्तेर जाता. आनी हे कित्याक हांगासर जेजूच्या जिवितांतले हर एक मिस्तेर थंयसर तो घालता. आनी हांगासर एक कारण आसा मुगेच्या भावांनो आनी भयणीनो. कित्याक म्हळ्यार मोरी जेजूच्या हर एका मिस्तेरांत हाजर आसली. ताच्या जल्मातावन ताच्या मरणा आनी उपरांत कितें पुनर्जिवंतपण पवित्र आत्म्याचें येणें आनी सांगतच तिचोय जिवीत देवान स्विकार केलेलें आनी तिका कुरवार केलेलें हें सगळें आमच्या भावार्थाचे हे मिस्तेर जेजूच्या जिवितांतले ती घडितां ह्या सर घडितांक मोरी वांटेली जावन आसली, ती हाजर आसली. त्या खातीर सगळो हो तेर्स आमी जेजूच्या मिस्तेरां भोवारी नियाळ करता आसतना मोरये संगी आमी तो नियाळ करया. कित्याक मोरी एक थंयसर वांटो जावन आसली. ह्या एका चिंतपाकाल ह्या सगळी तेर्साचे मांडावळ केल्यात. तातूंत मुगेच्या भावना आनी भयणीनो, आमी जेन्ना तेर्साचे मागणें म्हणटा आसतना कोंताचें भक्तीपण आदरता आसतना आमी मोतींत दवरूंक जाय. आमी मोरये लागीं मागचें न्ही आनी मोरये मुखांतरी मागचें न्ही. आमी सबार पोटी म्हणचें आसा कोंताच्या भक्तीपणांत आमी मोरये लागीं मागता. बिलकूल मोरये लागीं न्ही. आमचे कितेंय मागणें आसात तें जेजू मुखांतर देवा लागीं. त्या देखून आमची मागणी तेर्साचें मागणें मोरये मुखांतरी न्ही. कित्याक आमची मागणी देवा बापाक केवळ आमी जेजू मुखांतर मात्र पावयत. पूण तर कोंताचें भक्तीपणांत आमी कितें करता आनी मोरयेचो वांटो कितें? मोरी आमचे संगी मागता. म्हणजे कोंताचें भक्तीपण आमी जावन आसा मोरये संगी करचें. आमी केन्ना कोंताचें भक्तीपण आरंभ करता तेन्ना मोरी आमचे मदें येता. ती आमचे संगत दिंबयेर पडटा आनी आमच्या संगी ती मागता. हांगासर एक कारण कितें म्हळ्यार आमी कोंताचें भक्तीपण आचरण करता आसतना थंयसर वापरची ती उतरां ती बायबलांतली आमी आतां पवित्र पुस्तकांतली ती आयका. लुकाच्या वांजेलांतली देवानच भडव्याक धाडलें आनी देवाची उतरां देवानच शाबासकी उसारली मोरयेक. न्ही शाबासके वरवीं ती गर्वांत पडली म्हणून, पूण तिचें जिवीत देवाक मानवल्लें जाल्लें. नमान कुरपेन भरलेलें सुमितीजे सांगाता ही उतरां आयकूंक कोण आशेनात. नमान कुरपेन भरलेलें आनी मोरये थंय हें उसारलें पळोवन तिका संतोश जाता. कित्याक तिणें करचो तो त्याग, तिणें करचो तो सॅक्रिफायस आनी तिणें वापरलेली ती ल्हानविकाय हें सगळें देवा थंय पावलें. आनी अशें तिका भोगता आसतना आनी ही जावंक पावली एक तिच्या देवा मदल्या त्या संबंधाक एक साक्ष. तातूंत ही साक्ष खंयसर उसारतात थंयसर मोरी आसता. आमी जाणां आमकां खंयच्याय एका स्पर्धांत वा आमी खंयच्याय केल्ल्या कामाक
वा आमच्या सर्विसेक जर आमकां एक प्रमाणपत्र मेळटा वा एक इनाम मेळटा एक सर्टिफिकेट मेळटा ती आमी घरा सगळ्यांक दिसचे बरी दवरता आनी आमी पळयता ल्हान भुरगीं ती कोणी आयल्यार घरा सयरी आनी ती सांगतात हें म्हाका ह्या स्पोर्ट्सांत मेळ्ळें ह्या स्पर्धांत मेळ्ळें आनी हें दाखोवन संतोश पावतात कित्याक हें म्हाका मेळिल्लें तशेंच मोरी ती संतोश पावता केन्ना आमी तिका शाबासकी उसारून सांगलेली ती उतरां आमी म्हणटा आसतना त्या देखून ती आमच्या संगता येता आनी आमच्या संगता येता आनी आमच्या गरजां खातीर मागता त्या देखून मोरये मुखांत्र न्ही आनी मोरये आमी मोरये संगी मोरये लागीं न्ही वगैरे आमी मोरये संगी आमी कोंतासो तेर्स करचो आसा त्या देखून कोंतासो तेर्स करता आसतना आमी इरादे आसूंक जाय जायते फावटी आमी कोंतासो तेर्स म्हणटा सवयेक लागून रिवाज सक्कड म्हणटात आमी म्हणटा आमच्या घरांत ते सदांच म्हणटात त्या देखून आमी म्हणची ती उतरां आमच्या गमनांत आसनात आमी कित्याक म्हणटा ती एक रिवाज संप्रदाय यांत्रीकृत रितीन आमी करता तशें न्ही जर आमी हर एका तेर्सा वेळार एक मिस्तेरा फाटल्यान एक इरादो दवरता ह्या गरजां खातीर आज आमी हो तेर्स म्हणटा आसतना आमी मागया साबार झुजांच्या कश्टाक वळख जाल्लेल्या खातीर तांकां आसरो मेळचे खातीर वा आमच्या भावा भयणी खातीर अशे केदाळा इरादे आसतात ते इरादे फळादीक जातात कित्याक फळादीक जातात थंयसर केवळ आमी मागचे न्ही बगार आमचे संगता मोरी आसा तुवें आनी हांवें मागलेलें कांय देवाक ना म्हणूंक हक्क आसा तुवें आनी हांवें मागलेलें देवाक ना म्हणूंक हक्क आसा कित्याक आमी देवान सांगलेलें सगळें करूंक आमच्यान जायना आमी फाटीं पडटा पूण मोरी तशें न्ही मोरी तिका कितें देवान सांगलें कितें देवान तिचे लागीं विचारलें तें सगळें तिणें केलां केदींच तिणें ना म्हणूंक ना तिणें केदींच ना म्हणूंक ना त्या देखून केन्ना मोरी विचारता कितें तेन्ना देवी ना म्हणना देवी ना म्हणना कित्याक मोरये हर एका संगतीक ती कबूल जाली जेन्ना गाब्रिएल बोडो येवन विचारतना देवाची आवय थंय जाता तितले सलिसायाची गजाल न्ही ती कित्याक म्हळ्यार थंयसर मस्त संगती आटापून आसा जुजे लागीं करार जाल्लें आनी समाज आसा ती कितें म्हणटात एक आंकवार चली दादल्याच्या सांगात नासतना एक गर्भेस्त जावचें भुरग्याक जल्माक हाडचें तें चिंतूंक असाध्य तरी पूण तितले एक अपाय आसल्यारय देवाचेर पाती येवन ताचेर संपूर्ण भार घालून ती जायत म्हणटा हांव चरण दासी म्हणटा आनी कितें तिणें उसारलें त्या प्रमाणेच ती जियेता केन्नाय कसलेंच उणेंपण थंय नाचलें त्या देखून कुरपेन ती भरलेली जेन्ना देवदूत तिका भेटता आसतना मरता पर्यंत त्याच कुरपेन ती आसलेली त्याच कुरपेन ती आसलेली त्या देखून तिणें कितेंच नेगार केल्लें ना त्या देखून देवी तिणें मागता आसतना कितेंच नेगार करिना त्या देखून कोंतासो तेर्स ह्या खातीर एकदम बळवंत आमकां कतोलिकाक आमकां आसचें एक व्हड हातेर युकरिस्त आसा आनी युकरिस्त सांगता कोंताचें भक्तीपण एक आमकां हातेर साबार दुसरी आसात पूण ही एक आमकां कतोलिकांक विशेश आसचें एक बळवंत हातेर जावन आसा कोंताचें मागणें आनी ह्या कोंताच्या मागण्यांत आमी कितें मागता तें मेळटा म्हणजे ह्या जर जिवितांत जायते फावटी लोक म्हणजे लागीं कसलेय समस्या हाडून येता आसतना आनी सादारण जावन त्या समस्याक पर्याय मेळोवंक साधना आसल्या वेळार हांवें तांचे लागीं सांगलेलें आसा तुमी कोंताचो तेर्स करा एक फावटी अशेंच एक जोडें तरणाटें जोडें ती एकामेकाच्या मोगार पडलेलीं कतोलीक बरीं भुरगीं पूण त्या चलयेच्या आवय बापायक ह्या चलयेन त्या चलया लागीं लग्न जावचें खुशी नासलेलें तांकां कबूल नासलेलें जावंक पुरो जायतीं कारणां कुटुंबाची परिस्थिती आनी हितर त्या देखून बिलकूल आनी सदांवट खुशी ना जाल्यार आवय बापाय म्हणटात आमी मेल्या नंतर आमच्या मरणा वयर तुमी काजार तशें सगळें हीं भुरगीं देवोत भुरगीं देवबिरांतीचीं तांकां मन आसलेलें
आवय बापायचे मागणे आशिर्वाद बेसाव नासतना आमी लग्न जायना पूण आतां कितें करचें ती आवय बापाय बिलकूल कबूल नातली ह्या काजाराक ओपोवंक आनी त्या वेळार हांवें सांगलें जर कोण एकली कुमो करता तर ती आसा मोरी माय कित्याक तिची मजत तुमी मागानात ताका देखून तुमी खंयसर आसल्यार एका वेळार जावं परत सांजेर 6 वरार वा 7 वरार तुमी खंय आसल्यार सांगाता तेर्स म्हणा तुमच्या जाग्यार रावन ह्या एका इराद्या खातीर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो एकाच म्हयन्यांनी ती आवय बापाय कबूल जातात आनी तांच्या लग्ना संभ्रमाक हांवूय हाजर आसलोलो मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो तेर्सा मुखांतर मोरयेन केल्ली वा मोरयेची मागणें देवान आयकून केल्ली अजापा विशयांत जायत्यो संगती आमी सांगयेत पूण आयकोवच्या बदलाक जर आमी जावनूच घेतल्यार तांतलो संतोश एकदम वर्तो मात्र न्ही आमचो भावार्थी त्या देवा थंय सोडोवंक साध्य त्या देखून मोगेच्या भावनो आनी भयणीनो आज आमी रोजार मायेचें फेस्त आचरण करता आसतना आमच्या कुटुंबांत कोंताच्या तेर्साक भक्तीपणाक एक म्हत्व दिया हांगासर परत्याना उगडासाक हाडटा मोरये संगी आमी मागता त्या देखून तेर्स म्हणटा आसतना मोरी आमच्या संगत आसा म्हणलें उगडास दवरचें त्या देखून इल्लें थायराय आसूंक जाय आमी आमसोरान वेचें न्ही आनी ती आसा म्हणलें मानून दवरून इल्ली मानसुगी थंयसर आसूंक जाय आमी बरें भक्तीपणान आमी तेर्स म्हणूंक जाय हर एक उतरां चिंतून आमी सांगूंक जाय आनी सांगतच जे मिस्तेर आसात जेजूच्या जिविताचे तेय आमी मोती घेवंक जाय आनी केन्ना आमी अशें आमचो कोंताचें भक्तीपण करता तेन्ना खंडीत जावन आमची कुटुंबां आशिर्वादांनी भरतली आनी देवाची विसणार आशिर्वादां आमची जातली आनी आमचे कितें गरजो आसात इरादे आसात ते सगळे आमी मोरये संगी मागता आसतना देव आमकां फावो करतलो त्या देखून मोरयेचें भक्तीपण जावन दी आमचें एक बळवंत हातेर सांगतस देवाचे आशिर्वाद जोडूंक आमकां फावो करचें एक आयदान अशें म्हणून मागया आमेन. Sacramenta bopovi Sacramenta doivi Sormoi maani din was tujic zau soda Sacramenta bopovi Sacramenta doivi Sormoi maani din was tujic zau soda Sacramenta bopovi Sacramenta doivi Sormoi maani din was tujic zau soda tujic zau soda. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आमी आसांव आमचो सोडवंदार आमचें सर्वस्व आमचो रक्षक जेजूच्या सामकार ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तो आमचे संगी आसा तो आमचे खातीर आसा आमच्या मोदेगात आसा हांव तुमकां अनाथ करून वसना अशें म्हणलें ताणें आपणाच्या शिसांक आनी त्याच प्रमाणे ताणें आमकां अनाथ करूं ना संवसाराच्या अखेर पर्यंत आमच्या संगता रावच्याक ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत
हे ह्या उंड्या रुपार तो आपणाकच आमकां दिवन आसा. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, परत ह्या आमच्या सोडवंदाराक, ह्या आमच्या देवाक, ह्या आमच्या मोगाळ इश्टाक आमी तकली बगावन नमान करया. ताका आमी दिनवासया, ताका आमी अर्गां दिवया. आनी केन्ना आमी आमचो नमान ताका पटयता तेन्ना आमी तोच आमचो देव, तोच आमचें सर्वस्व म्हणून मानून घेता. तातूंत परत एक पोटी ताका आमी आमचो मान बगोवन नमान करया. ताका आमचे मदें, आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत स्वागत करया. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आज ह्या जेजूक आमी हांगासर ह्या पवित्र ताबेर्नाकलांत आराधन करता आसतना आमी दोळूस समजून घेतलेल्या प्रमाणे रोजार मायेचें फेस्त आमी आचरण करता. आनी आराधन सक्रामेंत, भोव पवित्र सक्रामेंत आनी मोरयेक एक आपुरबायचो संबंध आसा. तातूंत आज हें आराधन आमी मोरये संगी करया. कित्याक म्हळ्यार जेन्ना ह्या संवसारांत जर कोणेय एकल्यान आपणाच्या आवयक विंचलां तर तें जेजून मात्र. कित्याक आमकां आमची आवयक विंचूंक भाग ना, अवकाश ना. जर तर आमकां तें भाग आसलें तर आमच्या आवयक विंचूंक तर आमी खंडी जावन तिका एक भोव सोबीत सुंदर स्त्री जावन विंचत्या आसल्या. पूण आमकां कितें करूंक जावंक ना. पूण तें देवान बिलकूल केलां. केन्ना ताच्या आवयक विंचूंक जाय तेन्ना एक सोबीत आनी सुंदर जावन ताणें तिका विंचलेलें आसा. आनी ह्या खातीर आवय आपणाची आवय जावंक आसची ती मोरी ती कथावीन आसूंक जाय. ती कथावीन तिची गर्भ सांबाळ आसूंक जाय. हें देवान सुरवेरस जेन्ना साल्वासाचें येवजन ताणें मोतींत हाडलें. आमी जाणां भुमी वैकुंठांत आदावान येव पाताक करतात आनी भुमी वैकुंठांतले भायर पडच्या त्या वखदां देव त्या सैतानाक सांगता, एक स्त्री आनी तिची संतत, एक स्त्री आनी तिची संतत तुजो पाडाव करतली आनी तुजें राज नाश करतली, तुजें मस्तक ती चेंचतली आनी तूं तिच्या कोटेक घास मारतलोय. आमी जाणां थंयसर जे देव एक प्रवाद करता. फुडें येवंक आसतो तो सोडवंदार एका स्त्रियेच्या उदरांत येतलो आनी त्या देखून ती स्त्री एक प्रमुख जावन आसलेली. अशें म्हणटा आसतना थंयसर एक स्त्री आपणाची आवय ताच्या मोतींत आसलेली आनी तिका तिणें सुंदर रितीन रचलेलें. आनी आमी जाणां जेन्ना गाब्रिएल बडवो तिका इजबी हाडून येता, बरी खबर हाडून येता आनी तेन्ना तो म्हणटा नामान कुरपेन भरलेलें तुजे थंय देवाची कृपा केन्नाच उणी जाल्ली ना. बगार तूं संपूर्ण कुरपेन भरलेली एक स्त्री. वय कुरपेन ती भरलेली आसलेली. तिचे थंय आसलेलो कुरपा केन्नाच उणें जावंक ना. आनी तितलें मात्र न्ही मगाच्या भावनांनी भयणीनो, इजबी हाडली आनी थंयसर जेजू तिच्या गर्भांत जल्माता आनी त्या घडये ती जाता एक युकरिस्ताची आवय. कित्याक म्हळ्यार आज आमी मिसाचें बलिदान भेटयता. आज हांगासर वो उंडो आसा, वो पवित्र युकरिस्त आसा. ह्या जाकान संस्कारलेलो, ह्या जाकान ताच्या हातांनी संस्कारलेलो आनी ह्या जाकांक मात्र हें भाग आपणाच्या हातांत एक उंडो आनी एक दाका रोस जेजूचें मांस आनी रगत जावन बदलचें आनी जिव्या देवाक
ह्या उंड्या रुपार आमकां दिवचें पूण हाच्या की व्हरत तें बाग ते खंयच्या याजकाक सैती फावो नातलेलें मोरयेक मेळ्ळें आसा आनी मोरयेक जेन्ना तिच्या कुसव्यांत तो जेजू जल्माता आनी तिका जल्माक त्या जेजूक जल्माक हाडटा आनी तेन्ना मोरी मात्र सांगूंक शकता आपलें हें म्हज्या मांसाचें मांस म्हज्या रगताचें रगत म्हज्या मांसाचें मांस आनी म्हज्या रगताचें रगत कोणाक केवल मोरये मायेक मात्र हें सांगूंक साध्य ताका देखून ती जावंक पावता स्वादीक सक्रामेंताची आवय ह्या सक्रामेंताची आवय कित्याक जेन्ना जेजू तिच्या गर्भांत जल्मलो ती जावंक पावता पयलें ताबेर्नाकल आमी जाणा आमच्या सर्वसवाच्या चरित्रेन मोगेच्या भावन आनी भयणीनो जेन्ना आदाव आनी येव तो तांकां दिल्लें तें भुमी वैकुंठो पातका वरवीं सांडटात तेन्ना तीं भुमी वैकुंठांतली भायर पडटात आनी उपरांत देव मनशा मदें वस्ती करूंक आरंभ करता इस्रायलितां मदें तो ताबेर्नाकलांत आशिल्लो हो ताबेर्नाकल भांगाराचें आनी रुखाचें अशें घडलेलें पूण उपरांत देव आपणाचें ताबेर्नाकल आपणाचो तंबू एका मासा रक्ताच्या कुडींत तो आपणावंक तो फुडें सरता आनी त्या मासा रक्ताची तें ताबेर्नाकल जावंक पावता मोरयेचें गर्भ मोरयेच्या उदरांत हें ताबेर्नाकल तो घडटा आनी थंयसर जेजू जल्मता ताका देखून जेन्ना एलिझाबेथीक भेट करूंक येता आसतना जेजू तिच्या गर्भांत आसा ताबेर्नाकलच आनी त्या देखून मोरी थंय एलिझाबेथ ती उद्गारता देवाची माय मोरी कशें म्हज्या भेटेक येवंक साद जालें आनी जेन्ना ती थंयसर पावता तिच्या गर्भांत आशिल्लो तो स्नानीक जुवांव तो उठता संतोशान म्हणजे ताबेर्नाकल जेजूचें हाजरपण ती घेवन एलिझाबेथीगेर गेल्ली आनी तो जेजू हांगासर ह्या ताबेर्नाकलांत आमच्या मदें आसा म्हज्या भावन आनी भयणीनो मोरये संगी ह्या जेजूक आमी नमान करया ताका आमचो मान पाठोवया आमी ताका गौरव दिवया कित्याक ताका आमी आराधन करया कित्याक तो आमचो देव तो आमचो रचणार तो आमचें सर्वस्व ताका देखून मोरये संगी ताका आमी आराधन करूंक तें खंडीत एक व्हरतें भाग आनी तें भाग आमकां मोरयेच्या भक्तांक फावो केला आनी आज रोजार मायाच्या फेस्ता वेळार हें भाग खंडीत एक देवाचें आमकां व्हरतें देणें ताका देखून ही भोगणां घेवन थोडो वेळ त्या जेजू लागीं आमी उलोवया आमच्यो गरजो ताच्या मुखार दवरया आनी ताका आमच्या जिवितांत भाग घेवंक सदांच आमी आपोवया मंगळा जेजू ह्या वक्ता आमी हांगासर तुज्या हजरपणांत आसा आनी ह्या संदर्भार आमी पयले सुवातेर मंगळा जेजू तुका आमी अर्गां दिता कित्याक तुज्या आवयक आमची आवय करून तुवें दिलाय तेय त्या कुर्सार हो सक्रामेंत तूं घडटा आसतना तुजेच कूड आनी तुजेंच तें मांस आनी रगत तुवें आमकां दिता आसतना आमच्या जिवितांत एक आत्मीक खावन जावन दिता आसतना त्या फुडें तुज्या आवयकी आमकां दिलें थंयसर तुवें सांगलें मुळांत आसलेल्या जुवांक पळय ही तुजी आवय आनी ताणें तिका आपणाची आवय करून घेतली आनी ह्या मुखांतर ती आमची आवय जाली तुवें त्या कश्टांत त्या वेळार तुज्या आवयक आमची आवय करून दिवंक चिंतलें कित्याक ह्या आवय मुखांतर तुवें देवाची खुशी करूंक कितें जाय तुज्या मनशा सैमांत कितें गरजेचें आसलें तो आदार तिणें दिल्लो आसतना तो आदार आमकांय मेळचे खातीर तुवें हें मेट घेतलें आज तिका तुज्या आवयक आमची आवय करून दिल्ल्याक आनी हे भाग आमकां फावो केल्ल्या तुका आमी अर्गां दिता आनी आज हांगासर तुज्या मुखार आसा कशें त्या मोरयेन तुका सांबाळ्ळें त्या मोरयेन कशें तिच्या कुसव्यांत तुका वावयलें आनी उपरांत तुका तुज्या मिसावांत सांगात दिलो त्याच प्रमाणे आमी तुका आमच्या जिवितांत घेवंक
आनी चड करून आमी युक्रिस्तांत तुका सेवता आसतना आमी खऱ्या भावार्थान तुका सेवंक आनी आमच्या जिवितांत घेवंक आनी आमच्या जिविताच्या मिस्तेरांत तुका वांटेली करूंक आमचो भावार्थ चडय, आमची पातयेनी चडय आनी आमकां कृपेन भर अशें म्हूण मागता हांव. मोरी सदांच तुजे संगत आसलेली, तुज्या मिसांवान ती वांटेली जाली आनी जेन्ना तुका कश्ट आयले तूं तहान बूक विसरोन तुज्या मिसांवान मेतेर जाता आसतना तिका खंत बगताली आनी ती तुका सोदून आयली. तशेंच आमी आमच्या जिवितांत मोगाळा जेजू ह्या संवसारांत भोंवता आसतना आमी थकता आसतना आमी निराशी जाता आसतना तुका तुजे लागीं येवंक, तुका तुजो आसरो मागोवंक, तुजो आदार मागोवंक तूं आमकां शिकय. आनी मोरये मायेच्या मजतीन हें सदांच आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आज आमी ह्या संवसारांत थकल्यावन सोमया. आज आमी आमच्याच वाटेन चलिल्ल्यान कोणना आमी आमच्या भितरलो तो संतोश आमी होगडायला. आज आमचे लागीं सगळें आसा पूण शांती ना, समाधान ना. कितें ह्या संवसाराचें तें आमकां संतोश दिवंक शकना, शांती दिवंक शकना. जर आमकां संतोश आमकां शांती मेळटा तर तें केवल तुजे तावन मात्र मोगाळा जेजू. ताजे करून हें सत वळखूंक ह्या सता प्रमाणे जियोंक तूं आमकां शिकय. केन्ना तुजें हजरपण आमचें तें आसा तेन्ना आमकां कितेंच उणें जायना. ताजे करून मोरये संगी आज तुजे लागीं येता हांव. कशें मोरयेन तुका ववयलो तिच्या कुसव्यांत तशेंच तुका आमच्या काळजांत घेवंक आमी अत्रेकता. आनी अशें तुजे संगी आमचें जिवीत तें संतोशाचें आनी आनंदाचें करूंक आमी खुशी व्हरता. मोरयेन तुज्या कुर्सा वाटेच्या पयणार तुका सांगात दिलो. आमच्या ह्या संवसाराच्या पयणार तूं आमकां सांगात दी. मोरये संगी तुका आमी आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांत परत आपयता. आनी ह्या आवंड्या सवें तुजें आशिर्वाद आमकां तूं दी. आमची कुटुंबां तूं आशिर्वादीत कर, आमचे इरादे तूं आशिर्वादीत कर, आमचो फुडार तूं आशिर्वादीत कर. प्रत्येक जावन आमच्या भुरग्यांक तुजी बेसांवां घाल आनी तीं भावार्थान देवभिरांतेन वाडोवंक चलोवंक आनी तांच्या जिवितांत तो संतोश आनी शांती तांकां फावो जावन दी म्हणून मागता. हे आमच्या सर्व इराद्यां खातीर तुजी आशिर्वादां आतां आमी मागता. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जेजू आपणाचे आशिर्वाद तो आमकां आतां दिता. आनी ह्या वेळार आमी भावार्थान भक्तीपणान ते आशिर्वाद घेवच्याक आमी तयार जावया. कित्याक मोरये संगी आमी आसा आनी मोरी आनी आमी सांगता मेळोन जो आशिर्वाद आमी मागता आशेता तो खंडीत आमकां फावो जाता. ह्या भावार्थान भरवशान आराधन करून हे आशिर्वाद स्विकार करूंक आतां आमी फुडें सरया.